नमस्कार. आयच्या डिबेटा भितर तुमकां येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार कसिनोंचो. फाटले 2-3 आठवडे तुमी आयकतात कसिनोचेर सारको वाद चल्ला. सगळे वटेच्यान पत्रकार परिशदांचेर पत्रकार परिशद चल्ल्या. त्या वटेच्यान सरकारान लायसन ट्रान्सफर केला हॉर्सशूचें. आणि अशी परिस्थिती भितर जी भाजपा विरोधात आसतना खंय तरी कसिनोच्या विरोधात सामकी रणकंदन करताली, तांणी खंय तरी लोकांचो विश्वासघात केला काय कितें हो प्रश्न उबो जाता. आणि ह्या विशयाचे आमी आज भासाभास करतात. पयली आसात म्हजे बरोबर ते भाजपाचे आमदार आणि जे आज तांकां सरकाराचें हे डिसिजन डिफेंड करचें पडटलें ते मायकल लोबो सर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर तांचे पत्रकार परिशदो कसिनोंचेर तुमी आयकत आसात ते काँग्रेसीचे अलेक्स ऑफ रेजिनल, स्वागत तुमचें. तिसरी आसात म्हजे बरोबर पत्रकार आणि लोकमताचे संपादक राजूबाब नायक, स्वागत. चौथी आसात पणजेचे मेयर आनी जे सामके धमकी दीत आसात कसिनोक ते सुरेंद्रबाब फुर्ताल. पाचवी आसात म्हजे बरोबर कसिनो उद्देगाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून कसिनो प्रायडाचे श्रीनिवास नायक, स्वागत तुमचे. नमस्कार. आणि 6वी आसात म्हजे बरोबर आणि एक कसिनोचेर सारखे उठ सूट टिका करपी ते म्हळ्यार राजनबाब डिमेलो, स्वागत. सुरवात हांव उपेशना कडच्यानच करता. इनिशियल कमेंट्स हांव उपेशना कडच्यान. तुमी कसिनो हाडले आणि आता तांणी एक लायसन ट्रान्सफर केला, तुमगे पोटां दुखता. हांव सांगत येयलो हा की आमी मिस्टेक केले आनी आमी मिस्टेक केले म्हूण आमकां लोकांनी भायर मारले म्हूण. सो आमचेर उलोवपाक बंद करे तुमी आनी तुमचेंच उलय. हें पडे गव्हर्मेंट कितें कोत्तें, कित्याक मनोहर बाब पर्रीकर तो चीफ मिनिस्टर आहा तो लेट अस से ही स्टार्टेड कजिनो नाक म्हूण. तेणें येसलें केलें. आय रिमेंबर इन द असेंब्ली आय कॅन पिक्चर हिम हाव ही स्टूड अप. आय कॅजिनो वचपाकू जाय भायर. आपण एश्युरन्स दिले बगर हाल ना आनी असेंब्ली चलोवपा दिवपाना ते कॅजिनो काडटो म्हण एश्युरन्स घेयले तेणें कितें केलें ना गेले 5 वर्सां. कॅजिनोचे म्हणटाक हांव हेरान विशय घेयचे न्ही, कॅजिनोचेर उलय. कितें केलें ना तेणें. हांव फकत आहा रिमायंड करपा ताका. तेणें सांगलेलें की आपण सत्तेर येयले जाल्यार फाल्यां काडटो म्हण कॅजिनो. आतां तो उलयता ना ते रेवेन्यू जातलो आनी कितें जातलें हें तेणें कांय चिंतूना. कित्याक तो आयडी म्हणटात कॅसिनो काडा म्हणटात काय फक्त सरकारान आपलें उतर पाळिना हे म्हणटात काय कसिनो काडा म्हणटात. आय एम व्हेरी क्लियर. हांव म्हणटा जें तुवें लोकांक एश्युरन्स दिलोलें आनी त्या एश्युरन्साची तूं पावर आयलो तें पयलीं फुलफील कर आनी मागीर उलय आपण कितें करता. मागीर कसिनो मांडवींतल्यान काडात. तेणें हाडिल्ले कसिनो भाजपान मांडवींतल्यान काडपाचें. चल ह्यो तांगे भुमिका क्लियर आसा. ते म्हणटात की आमी काय बोळा मारलो नाशिल्लो, आमी हाडिल्ले, आमी चूक केली हें ते मान्य करतात. आनी ती चूक सारकी करपा खातीर तुमकां सत्तेर हाडले आनी तुमी आतां रजावो दीत आसात. पयलीं रेवेन्यूचे रजावो दिलें, मागीर आनीक ते दीस जस्ट अ ट्रान्सफर म्हणलो आनी खंय तरी तुमी तुमची उतर पाळना. यू हॅव बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ पीपल. I would say that we have not betrayed the trust of people. इतल्याकूच लागून की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना ऑपोजिशन लिडर आसलो तेणें सांगलें की तुमी आनीक लायसनां दिनाका. पण टुरी आसतना काँग्रेसीन लायसनां दिली. 2008 4 लायसनां दिली. ऑनरेबल आमचो रवी नायक होम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत होम मिनिस्टराच्या हितून आसलें की लायसन दिवपाची, तेणें दिली. तेका कॅबिनेट डिसिजन तसली कांयच गरज ना, डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री कडेन पावर आहा लायसनां दिवपाक. सो तेणी दिली. सो आयज जे 2008 लायसनां दिली तेणी 2009 कॅसिनो हाडले आनी रोखडे 2012 जो तर तांकां सांगलें तुमी ह्या हितूनसून वचा, मांदोवीनसून वचा. पण खंय वचा. तेणी येदे व्हडले इन्वेस्टमेंट केले उपरांत इतले आमचे गोंयकार इंडियन तशे गोंयकार कामाक गेले. 5500 कितें खंय कामदार आहा कॅसिनोन डायरेक्टली एम्प्लॉयड आनी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टॅक्सी ड्रायव्हर, हॉटेल्स आनी खूब भरपूर म्हणजे अराउंड 20,000 पीपल. आर वी जस्ट गोइंग टू आर्बिट्रली टेल देम टू पुश आउट, बट वेर. पण हे तुमकां ओपोजिशन आसतना खबर नाशिल्लें काय? हो तुमचे खातीर ओपोजिशन आसतना फक्त इश्यू आशिल्लो. एश्युरन्स दिला की आमचो टेन्युअर जो आहा विदिन 4 years वी आर गोइंग टू सी दॅट दिस कजिनोज गो आउट ऑफ द रिवर मांडवी इन द बे. अगवादा बे आमचो आनी हुंयचो बे आहा तितून घालपाचें व्हरून. बट वी कॅनॉट टेल देम टू मूव आउट. दॅट इज एन इन्वेस्टमेंट वीच हॅज कम इन टू गोवा with the government decision. जेन्ना government endorse करता एक decision, we have to stand by the decision. People of the state are involved. आमी एक कमिटमेंट दिता त्या खातीर इन्वेस्टमेंट येता. इन्वेस्टमेंटा खातीर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जाता. आनी आयज होता आमी आर्बिट्रली सांगले तुम्ही वसा म्हणून ते खंय वयतले. सो यू आर रिस्पेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट एंड नॉट युअर वर्ड गिवन टू द पीपल. At least for now. No, at least for now, yes. But word has to be this thing within 4 years. Honorable CM has said he will remove from the river Mandavi. Okay.
सुरेंद्र तुका किती प्रॉब्लेम काय तुगेयान ते मुख्यमंत्र्याक जाला इगो तुमगे त्या इगो क्लॅशा भितर तुमकां मेळ्ळ्यात ते कसिनो आणि तूं तांचे मारता चढाई ते आपूण ऑफिस घालपा दिवपाना आपूण हें करपा दिवपाना तुका किती प्रॉब्लेम आसा आता आमचो कलंगूट MLA बाब मायकलान सांगला की 4 वर्सांनी आमी जातकूच आमी काडटले हितून तो सांगूंक शकता ही वॉन्ट्स टू से दॅट his BJP government is going before the 4 years and that we will remove. He is going before 4 years, so he will not able to remove. I am saying if the Congress government have created a mistake, should the BJP government should also do. Mr. Manohar Parrikar, when he was leader of the opposition with the Panjim BJP bloc, he had done dharnas for 2 days, 3 days. What happened after that? With that assurance saying that you make me chief minister, bring my government to power, I will remove everything. I will do this, I will do that. I will close down the minings. He is going backwards. सर बघ तुका किती प्रॉब्लेम आसा Maka problem, do you know now, Mr. Pramod Acharya, that I am the mayor of the city of Panjim. People day in, day out are cursing me. What I am doing of the traffic congestion. 7 o'clock in the evening, you see all MH cars now parked in whole of Panjim city, right from Patao till Miramar beach. These people are going to this new casino. Now Michael Baban आता सांगला की रवी नाईक होम मिनिस्टरान दिले म्हणून पण in between the line has he read in the casino licenses that it should be here only in Panjim. Can he tell me right now, or can the chief minister go tell me right now what is the fine prints where the casino should be located? Has it been said that it be located in near Panjim jetty? I want to know that thing. If Mr. Michael Lobo is so much supporting his honorable chief minister, then why doesn't he take it to Kalangut, where there is a Kalangut, where near Fort Aguada they got a thing. Let all the Fort Aguada foreigners, his clients go there. That is the best business. There's no need of. I will tell you. I will tell you. 1 minute. 1 minute. 1 minute. I will tell you. Okay. If you take these casinos to Fort Aguada area, those clientele will have to just walk down. No need of cars. Okay. I don't want casinos in Panjim. I don't want my people to suffer. And Mr. Manohar Parrikar, who's the MLA of Panjim, is doing nothing. People will give him a befitting reply in the Lok Sabha election. Okay. I will be in the forefront. ओके मायकल हांव राजू बाबा I will वता counter. कलंगूट I will No, counter. I'll just take because it is Kalangut, I so I'll will just counter go. the honorable mayor on this point that Quickly. we are coming out with a solution of parking. Parkingaचे हे ऑलरेडी काम चालू तो झालेलं कसिनो कलंगूट वर म्हण ना Kalangut no in the bay of Aguada we No, will take it to definitely Kalangut. as an Take it to Kalangut. no Kalangut म्हणजे Kalangut You don't have to have it सियान at घालून जाय Panjim. आमका we cannot park the casinos in the sea but in the bay of Aguada definitely yes There is so a we will Okay, see I'll come to that you. Sir, as and when the casinos will be shifted our proposal will be there to the I don't government in that 4 they years. can be within 4 years Okay, I don't in 4 Within years. 4 I years want it it will be done. today. I don't my people are Okay. Panjim suffering. okay. I'm sitting in the hot seat. I have to give them justice. ओके सर वेलकम टू यू ऑलरेडी हिटेड आर्ग्युमेंट्स आयकल्यात एक पत्रकार म्हणून जेन्ना ह्या गजाली कडेन तटस्थपणान पळयता तेन्ना खंय चुकलें अशें दिसता आनी आतां कितें करपाक जाता अशें दिसता राजूबाब म्हाका दिसता अशें की खंयच्याच राजकीय पक्षाक हे अशे मूलभूत प्रश्न सोडोवपाचो इंट्रस्ट ना आतां ही पळय जी झगडी आहा ती लोकांक म्हाका दिसता दोळ्याक उदक लावपाचो प्रश्न हांव मागता पयलींच्यान हांव कन्सिस्टंटली हाजेर बरयलां आनी मागता की गोंयची जे पळय की 2-3 पिलर्स आसात जाचेर अर्थवेवस्थेर गोंय टिकून आसा मायनींग एक्सेसीव केलें काबार करून उडयलें आतां लोक रस्त्यार पडल्यात आनी तांकां ऑल्टरनेटीव दिवंक शकना सरकार टुरिजमाचें हेंच जातलें टुरिजमा लागून बिची काबार जाल्यो अतिक्रमणां जालीं बिभत्स इमारती आयल्यो हॉटेलांनी सगळें पाड घालें आतां कसिनो इतले येवपाक दितले की लोक परत बोवाळ जातलो आंदोलन अतिरेक करतले तेंय बंद उडयतले ताका डिबेट ना म्हाका दिसता की सरकारान आनी लोकांचें प्रेशर आज जाय पडटलें ह्यो ज्यो अर्थवेवस्था जी गोंयकारां सांबाळटात त्यो अर्थवेवस्थेचो पांयो सामको घट करपाचो आनी ते सामके सुदृढ अशे नितीचेर त्या दृश्टींतल्यान विचार जाल्लो दिसना कोणाकच इंट्रस्ट ना कारण लोकांक फक्त थैल्याचें राजकारण आनी ह्यो सगळ्यो आतां लॉबी तयार जाल्यात लॉबींतल्यान जे पळय माफिया तयार जाला त्या सगळ्या माफियाक आनी लॉबीक घेवन सरकार चलोवपाचें आनी राजकारण चलोवपाचें हांकां सगळ्यांक इंट्रस्ट आसा राजन राव See, आता जी चालला उलोवप पळय ते that it will be for 4 years, it will be for 5 years. The recent transfer of that license, the taking the promise, the political background, the promise of the BJP party, which said that it will get rid away of casinos,
it had a golden opportunity over here not to allow that transfer. Because the transfer was the discretion of the government. It was, and with the promise, with the background of the promise, he had every opportunity to keep it into. Let us take the pre-primary education. He makes a decision on so many students, and here you feel that revenue is going, and Michael Baba Nata Sangla, 5,000 people are employed, and he got a little confused. Go on Indians. I challenge not more than 1,000 go on there. So what are you looking out for? Around 1 minute. 2,000. Michael, I'll come to you. I'll take Srinivas Babu and I'll come to you. Yeah. And just because, I'm coming further, just because employment is there, today you will see lakhs of people unemployed during the mining, because of the mining. What about the pollution in the Mandavi River? You have to wait for 4 years to clean to clean this pollution that is going on. When the government can take decisions, especially which is concerning lakhs of students, young children, I am not talking of the right or wrong, I am talking of the decision. I am not on the merits of the decision. When you can take such decisions, what protects you from taking decisions of the promise that you made? When you are making decisions of promises that you had not made. You see, this is very important. And this transfer from one small situation, from a taxi license, you are transferring it to a double decker, doesn't give you that right, and doesn't get anybody gets that right. Okay. To transfer his taxi license to a double decker bus. ओके श्रीनिवास साहेब तुम्ही सगळें आयकलें आता अल्टिमेटली सगळें चल्लां तें कसिनो उद्देगाचेर चल्लां तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केल्या सरकार जेन्ना लायसन दिता म्हूण घातलें तेन्ना तुमी आयले तुमी इन्व्हेस्टमेंट केली आनी आतां सगळें हें वाद चल्लो तो तुमी पळयता तुमचो प्रामाणीक व्यू कितें एंड एक गजाल आसा की खंय तरी कसिनो म्हळें की लोकांच्या तकल्यांक एक इट्स अ नेगेटीव कायंड ऑफ एन इंडस्ट्री म्हण एक इम्प्रेशन आसा हाव आर यू गोइंग टू डिफेंड इट I would first answer this question. Yes, you answer this question. Yes, that's why I kept you in the Reginald Babaने एक क्वेश्चन रेज केलो की आमी 2008 दिवन लायसन दिवन मिस्टेक केलें ताजे खातीर आमकां लोकांक काडलें म्हणून इट इज अ रॉंग स्टेटमेंट. First Casino Act was brought in 1993, then Congress government, which got consecutively 3 times elected in between. Same to give offshore license was given in 98. Thereafter also 2-3 times it got elected. Then to give 5 new offshore casino license म्हणून एक कॅबिनेट 2005 काडलेलो ते कॅबिनेट 10 कजिनोक दिवपाचो म्हणून पयले काडलो मागीर ताका 5 केले आनी अ प्रेस रिलीज वॉज रिलीज की ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस 5 लायसन्सां आमी दितले आनी तुमी शिपा हाडा म्हणून लोकांक इनवायट केलें. देर वर 20 बिडर्स एंड एवरीबडी was in a rush to bring their vessel because first come first serve basis 5 लायसन दिवपाचे म्हणून गव्हर्मेंटान ठरयल्लें आनी ताजे निमतान आतां एक वेसल येवन 5 वर्स जाले बिकॉज ही वॉज द 6th ही इज स्टील वेटिंग फॉर द लायसन्स ही इज नॉट गेटिंग लायसन्स because people had to be one of the first 5 they went all around the world invested hundreds of crores of rupees and in that notification neither there was any restriction on the size of the vessel or where it is going to be placed, nothing was there. There was only one example that Caravella was standing in the Mandavi but everybody presumed that it is Mandavi. Neither there was any condition of employment, there was no other conditions this thing. This was the law of the state, whoever was ruling that time. On the basis of your law, people invested, people brought the vessels here, employed people on a permanent employment, imported the equipments, government collected the tax and now you say thereafter the government re-elected also. When the government gets re-elected on any decision, their decision has been ratified by the people. Government, Congress is gone now for various other reasons, not only for casino. One, पहले question.